स म्हयने भितर गोंयांत सुधारीत सहकार कायदो चालीक लायतले अशी घोशणा सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान आयतारा केली। धनश्री अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे कुडचड्या वेले फाट्याचे उक्तावण केले उपरांत उलयतना ढवळीकारांनी घोशणा केली। आमची पहिली बँक काले आसली ती 10 वर्सां पयलीं ओपन जाली आनी दुसरी बँकेची आज आमगेले हांगा कुडचड्या खरें म्हणचे जाल्यार काले हो एक सामको एक रिमोट प्लेस। थंय कितें जाता थंय आमगेले जे कोण शेअर होल्डर हांगा आमचे नियर बाय खंय विखुरलेले आसात सावड्ड्या जावं सांगे कुडचड्या तो काले तांकां मातसो जो प्लेस आसा तो मातसो तांकां ट्रान्सपोर्टा दृश्टीन ह्या दृश्टीन तांकां मातशें खूब त्रासदायक जाता। खूब फावटी तांची जनरल बॉडी मिटिंगेक जावं आनी केन्ना खूब फावटी रिक्वेस्ट आसताले की कुडचड्या एक तुमी एक ब्रँच करात सो दॅट आमकां बी मातशें बऱ्या पडटलें। आमी तांकां ऑल द टायम एश्योरन्स दीत आसले की जशें आमकां सुटेबल प्लेस मेळटा तशें आमी कुडचड्या एक ब्रँच ओपन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। त्याच पद्दतीन आमचो प्रयत्न चालू आसलो आनी ते आमचे प्रयत्न यशून आमी एक ही प्रिमायसीस जी आसा ती एक विकतच घेवन आज आमची एक सेकंड ब्रँच हांगा सुरवात आमी करतात। गोंयांत फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या लुसोफोनिया गेम्सां खातीर 4 सुवाती थारायल्यात। ताळगांव पठाराचेर भोउपयोगी आनी सुमार 5 वेगवेगळे खेळ जावपा सारको स्टेडियम, बांबोळे मेडिकला लागसार एथलेटिक्स स्टेडियम आनी फातोड्डेचो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ह्यो सुवाती ह्या गेम्सां खातीर निश्चित केल्या। ह्या गेम्सांनी फुटसाल खेळाचो आस्पाव जावंक शकतलो अशी आस्त खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोमसान प्रुडंटा कडेन उलयतना उक्तायली। मुळाव्या सुविधा प्रकल्पां खातीर टेंडराची प्रक्रिया सुरू जाल्या। 2013 वर्सा गोंयांत जावपी लुझोफोनिया खेळाची कांयच तयारी जावंक ना म्हूण फाटल्या मार्च म्हयन्यांत एकोलोप कमिटीन खंत उक्तायल्ली। डिसेंबर मेरेन सगल्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान त्या कमिटीक दिल्लें। गोंय सरकारान खेळाच्यो सुवाती बदलिल्ल्यान परतो बोळा जाला। मात एसएजीचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स म्हणटात थारायल्ल्या वेळेत सगळीं कामां जातलीं। Places where the infrastructure would come up or is coming up now have been frozen. We have frozen 4 places, rather 3. One at Pedeng, where the practice track for athletics would come up, and also the indoor stadium without the grandstands for practice. As desired by Akolop, we are giving the same facility as would be given on the main stadium. Okay. The main stadium will come up at near GMC on a land which is 40,000 square meters, which is presently with the GMC. The government has given approval for its transfer to develop this athletics track, and at the same time university has given us 15,000 square meters of land to put up a indoor stadium. Okay. The indoor stadium will house all the facilities for basketball, volleyball, taekwondo, wushu and judo. Okay. Also table tennis. So the tender is very imminent. Tender process has started. The documentation, everything is in progress. Maybe in a short time we will be out with the tender for development of these facilities. So the events were just scattered and there was no proper backup as to why this has been done. And we want to consolidate at one place because the events are very few in number and logistically it is better for us. जुलय म्हयन्यांत जावपी एकोलोप कमिटीच्या बसकेत निमणो निर्णय जातलो। ह्यो मॅची गोंयांत जातल्यो काय ना हे त्या बसकेत थारतलें। लुझोफोनिया खेळ गोंयांतूच जातले अशें गोम्स म्हणटा। We are going for some different solutions which will be quick enough to meet with the deadlines. You feel Akolop can be convinced by this? We have taken that responsibility, so there is no looking back. Okay. Today you relinquish your Vasco duties, so you feel you'll have much more work, time now to devote to this office? Yes, certainly, because that was taking a lot of time more in commuting from here to there. So I will get more time to dedicate for this. पणजेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार। दिवचली जाल्ल्या 4थे ज्युनियर राष्ट्रीय लंगडी सर्तींत चल्यांच्या गटांत दिल्ली पंगड वस्ताद थारलो। चलयांच्या गटांत महाराष्ट्र पंगडान जैत मेळयलें। हे सर्तींत पयलेच फावट वांटो घेतिल्लो गोंयचे चलयांचो पंगड उपजैतिवंत थारलो। 25 मे ते 27 मे अशी 3 दीस ही सर्त चल्ली। लंगड़ी एसोसिएशन का नाम तो मैंने सुना था। लंगड़ी मेरे बचपन में हम तो लंगड़ी खेलते ही आए हैं, परंतु लंगड़ी जैसा खेल और उसका
भारतीय स्तर पर, अपने पूरे देश के स्तर पर इसका आयोजन होकर, इसका स्पर्धात्मक आयोजन होता है, यह मैंने पहली बार देखा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे एसोसिएशन के माध्यम से ऐसे अपने भारतीय मिट्टी में खेले जाने वाले खेल को बहुत बड़ा प्रोत्साहन आप सबकी तरफ से मिलता आया है। जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है वो तो बहुत अतिशय सुंदर था। मुझे लगा कि इस आयोजन के माध्यम से ही अपना यह लंगड़ी खेल जो कुछ कारणवश पीछे पड़ता गया है, उसको प्रोत्साहन मिलता जाएगा और इस खेल में वृद्धि होती जाएगी। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान ह्या खबरांचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।